जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरमायसाक सर्वेस्पराचे उतर पावले ते हें: उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें थंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंभाराच्या घरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर करतालो. तो करतालो ते मातयेचें आयदन ताच्याच हातान बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलयता तो सर्वेस्पर: होय, जशें कुंभाराच्या हातान माती तशें इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, तो मनीस बागी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जिवाचो सोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, तो मनीस बागी. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. अस्कोत सोयंबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावं नाका. तुका सोडोवंक तांकां तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटच तो बाबडो धुळींतलो आयलो, धुळींत परतून वेतलो. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मान्यो फिसकटून गेल्ल्यो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परास आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता, तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा ते सगळे. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, तो मनीस बागी. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उर्पोजीक म्हणलें: दुसरी सर्गीची राज दर्यांत मारलोल्या आनी सगळ्या जिन्सांची मासली धरतले एके रांपणे सारकें. ती भरले उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बरें मुदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याचे आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुडोन करतलीं आनी दांत लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें: म्हणटच सर्गीच्या राजाच्यो शीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतलो नव्या आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकाराक सारको.
ह्यो ओपारी सांगून सोंपयतोच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू जिवितांतल्यो साद्यो वस्तू घेवन सर्गींची वोट स्वता आपल्या शिसांक शिकयतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू रापणीची वोपार घेवन सर्गींच्या राजाची खबर सांगता. पॅलेस्टिनान 2 तरांनी नुस्तें दवरताले. पयले तरेन थोडये रावन उदकांत जाळ मारताले आनी दुसरे तरेन वडें घेवन उदकांत जाळ सोडटाले. जेजू वोपार सांगतना हे दुसरे तरेन उदकांत वचून जाळ मारपाची तरा वापरता आनी सर्गी राजा विशीं शिकवण दिता. ह्या वोपारी उद्देशी 2 संदेश आमकां मेळटा. पयले सुवातेर जशी जाळ बरें तशेंच उपकारुना तें नुस्तें एकठांय करता तेंच परी पवित्र सोबेन बरें तशेंच वायट मनीस आसतात. बरोबर आसतना बरें तेंच फुडें व्हरूंक फावो. दुसरे सुवातेर वेळेर येताच बरें आनी उपकारुना तें नुस्तें दोशी जातात आनी आपआपल्या जाग्यार पावतात. मनशा मदें बरें आसलोल्यांक सासणीक जिवीत आनी वायटाकारांचें निसणटण जाता. मनशांनी जोडटी करूंक जायना बगर जोडटी करून दोशी करपाची पदवी फकत देवा थंय आसा. म्हजो थाराव पातक सोडून संदान संस्कारा वरवीं बरवशान जिवूंक जेजूचो नीज पाटलाव करूंक वावुरतली.